नाव जावन आसा आदमशा आमच्यावर हांव सुर्ला गांवचो आनी सगळ्यान पयलीं हांव 2 उतरां उलोवच्या पयलीं आमच्या सगळ्या हिंदू भावांक शिगम्याचे होळयेची शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक हांव हांगासर येवकार दिता। तशेंच हांव आमचो रिपोर्टर जो आसा आतां म्हाज्या फुड्यान ताकाय हांव वेलकम करता। दुसरी गजाल म्हणजे हांगा जो ही जी परंपरा चालू आसा ही वर्सां जाली आतां आमी ही परंपरा पळयता की इतले बरे हांगा आमचे हिंदू आनी मुस्लीम आमी केन्नाच भेदभाव केन्नाच करिनासतना आमी हो आमचो सण शिगम्याचो सण बऱ्या भशेन आमी पार पाडटा आनी आमकां इतलें बरें दिसता। आमी वाट पळयत आसता हांगा केन्ना हे नाचत गायत हांगा येतले म्हणून आमी 2 दीस हांगा तयारी करीत आसता आनी अशें हांवें खंयच गोंयान खंयसरूच पळोवंक ना इतलो प्रेम इतली एकमेकाची जी माया आसा ती आमी खंयच पळोवंक ना। आमी अशेंच आमी फुडें सगळे हिंदू मुस्लीम बऱ्या भशेन रावचे बऱ्या भशेन आमी आमची परंपरा जी आसा ती तशीच आमी चालू दवरची इतलेंच हांव सांगून म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपयता। रिपोर्टर रहिवासी म्हाका आतां 73 वर्सां आसा। म्हाज्या 5व्या वर्सां म्हाज्या बापायन हांव हांगा येवंक लागला पिराचे भेटेक। हो सिद्धेश्वराचो मेळ आमचो पिराचे भेटेक येता आनी हे जाणट्यांनी सांगलेलें केन्ना पयलीं चालू आसलें तांकां बीन खबर ना ते एकामेकांक सांगून अशें चलता। आतां कितें जाला आमी पिराचे भेटेक येयल्या उपरांत पिराचे कोणाक दिसतलें की आमी आनी हिंदू मुसलमानाचे इतले नाते घट कशे पूण हिंदू मुसलमान हे आमी फुडलाच्या लोकांनी केन्ना चिंतलेच ना। कित्याक फुडलाचे लोक हे हिंदू मुसलमान हे पळोवंक गेले बाकीच्या गांवांतले आसतले आमचे जे नाते आसा भावा भावाचे कशे नाते आसा आनी अशें ते फुडें चलचे इतलेंच म्हाजें بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله تعالى الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। माझे नाव राजेश उजगांवकर। ही जी आमची परंपरा आसा पिराकसून देवड्यार सिद्धेश्वर टू पिराक आमी येता ते आमची जी परंपरा ती आमची जाणटे पासून येयल्ली आसा आनी ती आमी ल्हानपणा पासून पळयल्या तेच्यान पयलीं पासून हे चाललो आसा आनी ते आमचे आनी मुस्लीम भाईचे आमचे रिलेशन आहा ते भावा सारके आसा। तसोच देव आमचो अंदूच न्हू आतां ते आमचे काळान काळ फुडें सुद्दां अशेंच चलतलें ह्या इच्छा बाळगीता। तुम्ही पळयतात GNH।